पयलो हांवें डिसिजन घेतलें की भायलो सावंड आमी हाडपाना. कोणी तरी म्हाका रिक्वेस्ट केली, हांव तुका नांवूच सांगता कळपाक जाय म्हणून. एक बरो तरेचो म्युजीक फेस्टिवल जालो प्रायवेट, तागेलो कोण तरी एक स्पॉन्सर आसा आनी तागेलो कोण एक ऑपरेटर आसा. कारण कित्याक सांग, ज्या तरेन तांकां जशें जाय तांकां फॅमिलियर आसता, तांगेलो सावंड ते आपले बरोबर भोंवतात, तो सगळ्यांक संवय जाल्ली आहा. हांवेनूय थंय नाटक केल्लें आसा. पूण एक्चुली ज्यो काही गोश्टी सांगपाच्यो आसा आनी म्हाका तियात्रांनी आमकां बरें लिस्ट दिल्लें आसा, आमी प्रत्येक गोश्ट इम्प्रूव करपाचो आमचो प्रयत्न करता. हांवें उद्घाटन जालें त्या दिसा सांगिल्लें आशिल्लें, इट वील टेक 3 months ऑफ टायम टू रेक्टिफाय. कारण इट इज अ सावंड, इट इज अ लायटींग कितें शॉर्टफॉल आसात. वेस्टर्न म्युजिकाचें तुका रिक्वायरमेंट मेळ्ळें आसा, तें सेट करप, तें अंडरस्टँड करप, हे खंयचोय मनीस ताका थोडोसो हात चलपा खातीर वेळ लागतलो. व्यवस्थित म्हणटा कांयच इशू ना, कोणाक प्रॉब्लम ना. फक्त हें पॉलिटिक्स आनी कोण तरी आपल्याक प्रसिद्धी मेळोवपा खातीर हें सगळें नाटकां, कळ्ळें न्ही. ह्या लोकांची नाटकां सगळ्यांनी पळयलेलीं आहा. म्हाका तेजेर कांय कॉमेंट करपाचें कांय ना. हे लोक खंय मेळटा थंय ओडटा आनी कांय ना. ड्रामा आर्टिस्टाक व्हेल्ले, तियात्रिस्टवाल्यांक व्हेल्ले, तियात्र अकाडेमीक आमी पत्र केलें, तुमी या, तुमचें कितें सजेशन आहा. सजेशन जें आसा पळय एका रातयान आनी 15 दिसांनी आमकां तें फुलफील करपाक शकपाना. आमकां कितें कितें जाय तें रिक्वायरमेंट. आनी कितें आहा, पयलो लायटींग कितें जालें, पयलो पार हातान तुका डीम करप, डिमर आशिल्लो, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आशिल्ल्यो. पूण आतां नवी टॅक्नोलॉजी आयिल्ली आहा. ती टॅक्नोलॉजी हाताचेर बसपाक जाय. कितें जाय तें आमी आज प्रयत्न चालू आसा. प्रयत्न म्हणल्यार न्ही, आमी प्रयत्न बीन करूं, वी आर गोईंग टू गिव द बेस्ट डिलिव्हरी.